दर वर्सा व्हॅलेंटायन्स दिसा निमतान गुलाबांची दर वाडटा. अंदू गुलाबांच्या फुलांची दर 20 रुपया वयल्यान 30 रुपयाचेर पावली. व्हॅलेंटायन्स दीस मोगी आपल्या मोखीकेक गुलाबाचे फूल, चॉकलेटी वा हेर वस्तू दितात. ह्या निमतान आजच्या दिसा गुलाबांची दर वाडल्या अशें फुलां विक्रेत्यांचें म्हणणें. तशेंच दर दिसा 100 ते 120 गुलाब खपतात, पूण व्हॅलेंटायन्स दिसा 500 तरी गुलाब खपतात अशें फूल विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. सायज गुलाब खूप जण वाढतात. सायज गुलाबाची प्राइस किती आहे? 30 रुपीज. 30 रुपीज एक. असे कसे असतात? असे 20 रुपये असतात. 20 असतात. हय. आज 10 रुपये आज वाढतात. मातशे 10 रुपये म्हारग आसा. सो तुम्ही खंयच्यान हाडटा गुलाब? आमी बेंगलोरच्यान हाडटा. आणि तुमकां कसं पडटा ते? आमकां पडटा 22 रुपीज पडटा. तुम्ही बल्कान हाडटा तेन्ना हय, कितले? बल्कान हाडटा ते 22 रुपये पडटा. कित्याक ते फूल बंडल आमकां 400 येयला ट्रान्सपोर्ट आसा. 400. हय. तितून कितले गुलाब असतात? 20 रोजीस. 400चे हितून 20 गुलाब असतात. 20 गुलाबाचे ते पॅकेट आसा ते तुका ते दाखय ते पॅकेट. हां, ओके. तितून मरे तेका आनी ट्रान्सपोर्ट आसा 400 रुपया बॉक्सान. ते धरून तुका 22 रुपीज पडटा. सो एवरी इयर व्हॅलेंटायन डेसा गुलाब हय, मारतात मातशे असतात. म्हारग जाता. सो कितले असे गुलाब वयता तुमचे? आमी हाडले आज 500. 500. आनी अशे खूब शॉपां आहा न्हू पणजे. सो 500 गुलाब आमच्या शॉपार 500 पर्यंत वयता. 500 बरोबर व्हॅलेंटायन डेसा हय, तेन्ना डेलीचे ते 100, 120 अशे सेल आसा. आयज चड वयता. आज मातशें चड.